6, page 202. Soglang तुमकां देव बरो दिसत्यो. मोगाळ बाबा मिळानो इमिसाचे बेटीन सगळ्या फिरकोसकारा पासत आमी मागताव एक कुटुंबाचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. त्याच बरोबर निकिता एस्ट्रोसियो आपलो वाडदीस समरुमता देवान तिचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयच्या दिसा आनी ह्या सुमनांत आमी ह्या कुटुंबा पासत मागताव कामिलो लुईस, मिनिनो डिसुजा, आर्कांजो डिसुजा, लिना टॅलिस, ओलिवेरो फेर्नांडीस, रातीन साल्दानिया, पेद्रो कुथिनो, जॉन फेर्नांडीस, संताना फेर्नांडीस आनी मायकल विएगस. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मोगाळ भावा भयणांनो, आयज आमी पास्काचे परबे उपरांतलो 50वो दीस समोर उक्ताव. आमी ही परब पवित्र आत्म्याची परब म्हूण मनयताव. शिसांचेर पवित्र आत्मो देंवल्या उपरांत तांची भिरांत गेली आनी जिदेवाच्या 50व्या दिसाचे समरंभीची सोद घेवन तांणी भियेनासतना पवित्र आत्म्याच्या बोळान पुनर्जीवन जेजू सोमी म्हूण परगटलो. भावात्याची संख्या वाडली आनी पवित्र सभा घडोवन आयली. आमी तेच पवित्र सभेचे वांगडी. पवित्र आत्मो आमकां मेळ्ळा आनी ताच्या बोळान फुडें वचूंक आमकां उलो आसात. वचात पवित्र आत्म्याच्या बोळान जेजू सोमी म्हूण परगटात. ह्या उल्ल्याक जाप दिवंक ह्या मिसांतल्यान देवाचो आदार मागुया. मोगाळ बाबा भयणानो, देवाक आमी दिनवासुया. हो पवित्र आत्मो देव आत्मो आमकां सगल्यांक ताणें फावो केला. ह्या देव आत्म्याचे स्फूर्तीन आमचें जिवीत आमी मांडून हाडूंक जेजूक समाजांत गोवाय दिवंक आनी काळजीदारपणान अडचण्यांनी आडखळी मदें ताका विस्वासी रावून ताका परगटूंक आमकां देवाचो आदार मागुया. जायते फावटी आमच्या जिवितांत घडूंक ना, आमचे प्रयत्न उणे जाल्यात. असल्या पातकांची दूख धरून काल्तिकायेन देवाच्यान एकामेकाचें बोगसोणें मागुया. आवपातकी सोडपुतविदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो
म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यवन सदांच सकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्विसपुरा देवा लागीं विनोती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. Ani Shantitacha Ishta Sosari
प्रार्थुया. देव आमच्या सुरपुदवेदार बापा, आयच्या दिसाच्या दोबाजीक समारंभा वरवीं सोरदेस आनी लोकां मदें विस्तारलोली तुजे पोरचेक तूं पवित्र कोरताय. शेकान शेक पृथ्वीचेर पवित्र आत्म्याची देणां सुबामपणान ओत आनी जे काम शुभवर्तमानाचे पुरगोटणेचे सुरवेक तुवें अजापांनी घडून हाडलोले तेंच दोयाळपणी आमच्या काळार पवित्र आत्म्यान बोल्लोल्या भावार्थ्या उद्देशी फुडें व्हर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासावेले वाचप. 50व्या दिसाचे परबे सोमया ती सगळी एके सुवातेर जमलोली आसतना ओचीत जोणजोणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली ते आख्खे घर बोल्ले आनी उज्याच्यो कोशयो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फाटल्यो आनी तांचेर एक एकल्याचेर बसल्यो. ती सगळी पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो गूण घेवन ती परक्यो भासो उलोवंक लागली. मोलबा खाला आसलोल्या दर एका राष्ट्राची भक्तीबोन मनशां जेरुजाल्याक वस्तेक आसली. हो आवाज आयकून खूब लोक एकठांय जालो आनी आपली जोन एकल्याची भास ती उलयतात ते आयकून सगळोच घुस्पलो. थोटाकून आनी अजाप जावन लोक म्हणोंक लागलो, ही उलयतात ती सगळी गालिलेकारां न्हय? आमचे मदले जोन एकल्याचे देशी भाशेन ती उलयतात म्हूण आमी आयकोता. ते कशें तर? पार्थी, मेडी आनी इलामेत, मेसोपोटामियांतलो, जुदियांतलो आनी कापादोसियांतलो लोक, पोंतुसान आनी आजियन, फ्रिजियन आनी पानफिलियन, इजिप्तांत आनी सिरेना लागीं आसलोल्या लिबेच्या प्रांतांत रावपी, रोमा थावन आयिल्ले बेटनार, जुद्यो तशेंच नोसीस, क्रेतकारां आनी आरबी, आमी सोमेस देवाची श्रेश्ठ कर्तुत्वां ती आमच्या खाशा भासांनी परगोडटात म्हूण आयकोता. देवाचें उतर हें. देवाचे वळखकार तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कोर हें स्तोत्र आमी हे पोरी गावया. तुझ्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कोर. आनीक पोडी गावया. तुझ्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कोर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हडटो, कितली विचित्र तुजी कर्तुत्वां. सर्वेस्परा तुज्या रोसनांनी प्रितूम उपोट बोल्ल्या. जाबा तुझ्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कोर. तूं तोंड मात दाम, ती गाबोरतात. तूं प्राण मात काड,
ती मरून धुलीन पडटतात पूण तुजो स्वास सोडशी जाल्यार ती रचून येतात आनी प्रितुमेचें रूप तूं नवें कोत्ताय जाबा तुझ्या आत्म्यागार सर्वेस्परा आणि प्रितुमेचे रूप नवे कर. सर्वेस्पराक मोहिमा सदांकाल सर्वेस्पराक आपल्या कर्तृत्वांनी संतोष मेलू जसो सर्वेस्परा सवे आसा म्हजो संतोष तशें ही म्हजी उतरां ताका संतोष दिवं जाबा तुझ्या आत्म्यागार सर्वेस्परा आणि प्रितुमेचे रूप नवे कर. भागिवोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या बोला विणे जेजू सोमी अशें कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना. वेगवेगळी आत्मीक देणी आसात पूण एकूच आत्मो. वेगवेगळ्यो चाकऱ्यो पूण एकाच सोम्याच्यो चाकऱ्यो त्यो. वेगवेगळीं कामां पूण सगल्या सगळें करता तो देव एकूच. सगल्यांच्या फायद्या पासत जण एकल्याक एक भाशेन आत्मो दिलोलो दिश्टी पडटा. खरेंच जशी कूड एक पूण तिका जायते सांदे आसात आनी कुडीचे सगळे सांदे पुष्कळ जावनूय एक कूड घोडटात तसो क्रिस्त. खरेंच आमी जुदेव आनी ग्रीक गुलामां आनी स्वाधीन सगळीं एकाच आत्म्या सवें पवित्र स्नान घेवन एक कूड जाल्याव आनी आमा समेस्तांक एक आत्मो पिवंक दिला. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार सगळीं उबी रावन उद्गाराचें गायन गावुया. B11 पान 28 B11 पेज 28 आमी पयलो श्लोक गावचो. Soy sorvesmora, soy sorvesmora, soy sorvesmora, soy sorvesmora. Utramone, utočive, Deva duša, ustogame, Melja kalsam, zagojčele, Novjačivam te bojčele, Soy sorvesmora, soy sorvesmora, soy sorvesmora, soy sorvesmora. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. Luce sole asu, जुवावा परमणीन जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka somia. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यात. आनी हांव बापा कडेन मागतलों आनी तो तुमकां आनीक एक शारोती दितलो. आनी हो तुमचे सोवे सदांकाळ आसतलो. कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतले आनी ताचें सोवें तिकाण करतले.
म्हजो मोग करिना तो म्हजीं उतरां सांबाळिना आनी जें उतर तुमी आयकतात तें म्हजेंनूय पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचें. तुमचे मदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो गजाली सांगल्यात, पूण पवित्र आत्मो म्हजे नांवी बाप तुमकां धाडटलो तो शारोती तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगोट तुमच्या मनांत हाडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे आनी तुका क्रिस्ता मोगाळ बाबा भयणांनो, आज आमी पवित्र आत्म्याची परब करता, पेंताकॉस्ट. ग्रीक भाशेन 50वो दीस. जुदेव लोक पास्काची परब जाल्या उपरांत 50 दिसांनी पेंटाकॉस्ट ही परब समोरुमताले आनी त्या दिसा पयलें फळ देवाक भेटयताले. ताच्यो 3 परबो मेन फिस्ट ऑफ जूज, एक पेंटाकॉस्ट, एक पास्कांची परब, पेंटाकॉस्ट आनी फिस्ट ऑफ हार्वेस्ट म्हणून आमी म्हणटा ताका, आनी ताबेर्नाकलाची परब, तंबूची परब, द फिस्ट ऑफ द टॅबर्नेकल्स. आनी जे जुदेव लागीं आसात, सुमार समजुया 20 मायल्स म्हणजे 32 किलोमिटर्स, अरावंड 32 किलोमिटर्स, ते मागीर जेरुजल्याक चडशे दादले बेताले. कायदो कसो तांचो, धर्मीक कायदो कसो. पास्काची परब जाल्या उपरांत 50व्या दिसा ते पेंटाकॉस्ट ही परब करताले, म्हणजे हार्वेस्ट, फिस्ट ऑफ द हार्वेस्ट. मागीर सोकास आनीक 2 वस्तू तांणी हाडल्योत आनी तातूंत एके भाशेन ताका जोडल्यो, आनी त्यो म्हळ्यार नोवा लागीं केलोलो देवान करार. बुट्टी आयली तेन्ना सगळें काबार जालें आनी बुट्टी गेल्या उपरांत सुमार 50 दिसांनी देवान नोये लागीं करार केलो, ह्या फुडें आनीक हांव म्हज्यांचो उदेक करून बुट्टी धाडून निसंटोण करचो ना. मागीर दोंडूबाल मळबांत एक खुणा कशी फावो जाली. ती परब 50व्या दिसा एड केली तांच्यांनी. त्या भायर एक्झोडस, इस्रायल परजा इजिप्तांतली भायर सरली, भायर सरून बासयलेल्या गांवांत वेता आनी बासयलोल्या गांवांत वेता आसतना 50व्या दिसा सिनाय दोंगरार देवान मोइजेसा वरवीं इस्रायल परजे लागीं करार केलो. तोय तांणी हे परबेंत हाडलो. आमकां क्रिस्तांवांक आमचें पास्क जेजूच्या जिवंतपणा वरवीं जालें. थ्रू द रेजरेक्शन ऑफ जीजस वी हॅव गॉट विक्टरी ओवर sin, ओवर death, ऑल दॅट इज इवल. म्हणजे जें खोटेपण आसा, पातक आसा, वायट आसा, जेजून हें पास्क फ्रॉम डेथ टू लायफ, मरणांतल्यान जिवितांत केलें. आनी हें पास्क जाल्या उपरांत 50व्या दिसा शिसांचेर, आपोस्तलांचेर, आंकवार मारयेचेर हो पवित्र आत्मो देंवता, जिबो उज्याच्यो. जीं भावां भयणां जुदेवांची आनी रोमकारांची भिरांतीन भितर आसलोली, ती भावां भयणां काळजीदार जातात. भिरांत तांची गेली सगली आनी काळजीदार जावन पेद्रू आनी दुसरे आपोस जेजूचें नांव परगटूंक लागतात. आनी सुमार 3000 लोक त्या दिसा जुदेव लोक आसा तो हे भावार्थाच्या जोम्यान भितर सरता, जेजूची पाटलावदारां जातात. आमच्यान म्हणूंक जाता बर्थ ऑफ द चर्च. तेदूस जावन पवित्र सभा एके भाशेन घडून कशी आयली ऑफिशियली, म्हणजे पवित्र आत्मा आयलो, ते भिवूंक नात, मरोंक पासून तयार जाले, जे पयले पडून गेलोले. जेजू तांकां दिश्टी पडलो, तांकां एकठांय दवरले, पूण मागीर पवित्र आत्मा आयल्या उपरांत तांकां आनी भिरांत तांचे आनीक उरूंक ना. ही परब आज आमी समोरमता. आमची मेन परब पास्कांची, दुसरी परब पेंतकॉस्ट. आमकां क्रिसमस म्हूण आमच्या मनांत गेला, पूण पेंतकॉस्ट
इज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट फीस्ट ऑफ द चर्च. आतां एक ल्हानशी घडणी तुमकां सांगता. एक भिकारी आसलोलो. हो भिकारी खाटीचेर पडलो आनी ताचो पुतूय भीक मागतालो आनी पुता लागीं एक आयदन दिता आनी म्हणटा, म्हज्या पुता, हांव म्हजो मरपाचो वेळ पावलो असो दिसता. आमी दोगूय भीक मागतात, पूण एक ह्या लुकटाचे पोतयेन एक आयदन आसा. तें म्हाका एके बायलेच्या घरा भायर मेवलोलें. ग्रेस बायल ती, भुरगो आसतना, आनी इतलीं वर्सां म्हज्या पांयन दिलें. एक्चुली म्हज्या पांयन म्हाका दिलोलें आनी म्हजे लागीं तें आसा. तें आतां तूं घे आनी तूं भीक मागताय तेन्ना तूं तातूंत भीक माग. आनी पांय ताचो मोडटा आनी हो चेडो ताचो अशी भीक मागतालोच तो कंटिन्यू करता भीक मागपाची. आनी भीक मागता आसतना एक दीस तो सोनाराच्या शॉपाचेर पावता तेन्ना सोनार ताका एक आमी म्हणटा कॉयन ताच्या कॉयनान घालता तेन्ना, आयदनान घालता तेन्ना सोनाराक एक विचित्र तरेचो आवाज आयकूंक येता. हें आयदन बेश्टें आयदन न्हय. आनी तो ताका सांगता, तूं भीक कित्याक मागताय? तुजे लागीं आसा ती गिरेस्तकाय खूब हजारांचे हजार, लाखांचे लाख. येदें व्हडलें आयदन तुजें तें भांगाराचें. तेची कळो मायल्या, तें म्हेडें जालां, बुरशें कशें आसा, दिसना. साप करता ताका तें सोनारान ताका दिता. म्हणटा हें म्हणटा तुजें ही जावन आसा तुजी गिरेस्तकाय, जाचे विशीं तुका मात पूण खबर ना. मोगाळ बाबा भयणानो, पवित्र आत्म्याच्या देण्याची परब आमकां असलो कितें तरी उगडास करता. पवित्र आत्म्याचें देणें हाचेवन आनीक व्हडलें देणें आमकां आसूंक जायना क्रिस्ती बाबा भयणाक. आनी हें देणें जर आमकां देवान दिलां आपल्या उदारपणान, फुकट मोगान, आनी हें देणें आमचेर ओतीत आसा. थोडे फावटी आमी ताचो वालोरूच नको. आमचे भितर आसा हें देव जिवीत. बावतिजमान आमकां दिल्लें आसा. क्रिस्मान अदीक थिरायेन आमकां मेळ्ळोलें आसा. जितले फावटी आमी मागणें करता पवित्र आत्म्याची आमकां मागणी मेळटा परतून परतून. ही जावन आसा आमची गिरेस्तकाय. आनी ही गिरेस्तकाय तर आमी वापरली क्रिस्ती जिवीत जियोंक आमकां आगोड न्हय. तें आमचे लागीं आसा तें आमी ताचो आमी बरो उपयोग करची गरज आसा. आनी हो बेश्टो आत्मो न्हय, हो देव आत्मो देवान आमकां उदारपणान दिल्लो आसा. आयची परब आमी समरुमता आसतना हें मनान दवरया, हो देव आत्मो आमकां दिला जेजूचें राज पुरगटूंक न्हय, आमकां जाय ते भाशेन स्पिरिच्युअल प्रायड म्हणटा, आत्मीक गर्व आमकां जायते फावटी येता. तें मातशें मागणें केलें आनी कितें केलें, आमी बरीं, एकदम बरीं जालें. पूण गर्व आसता. असलें गर्व कालच्या दिसा आमी नियाळ्ळां, विजील मीस घेतला तेन्ना आमी बाबेल म्हणटा थंयसर लोक एक व्हडलो टावर बांदूंक सोदता. लोक एकूच भास उलयताले, पूण मातशे मुखार गेले आनी खंयसर गेले आनी आपणाचें व्हडपण देवा भाशेन जावंक सोदप, व्हडलें जावंक गर्वान भरलोलीं एक भास उलयतालीं. पूण ते तरेचें निसणटण जालें. तांचे एकूच भास उलयतात पूण कन्फ्युजन ऑफ लँग्वेज, ती कितें उलयतात तांकांच समजना. पूण पवित्र आत्मो आयलो तेन्ना जायत्या गांवचो लोक आसा, तांचे डायलॅक्ट वेगवेगळे, दुसरे भाशेन उलोवपाची. थोडे फावटी एकलो उलयता दुसऱ्याक समजना. आनी हांगासर इतल्यो भासो आसून पवित्र आत्म्याच्या देणा वरवीं कोण कितें उलयता तें मनशांक समजूंक आयलें, समजली ती. आनी हाका लागून समजला देखून तांणी जेजूक वेंग मारली आनी क्रिस्तांव जालीं. हें देणें पवित्र आत्म्याचें. म्हणटच ही परब समरंभ आसतना पयले सुवातेर आमी देवाक दिनवासुया. हो पवित्र आत्मो आमकां जण एकल्याक दिलोलो आसा. ह्या पवित्र आत्म्याक आमी जागो दवरपाची गरज आसा. कीप द होली स्पिरीट अलायव. आनी पवित्र आत्मो जर आमी जागृत दवरलो आमचे बरोबर, जायतीं देणी जीं आसा ती आमकां मेळटलीं. डिफरंट कॅरिजम्स, आमी म्हणटा देणी, आत्मीक फळां,
आमचो कॅरिझम्स प्रिचींग सगळे आमकां फावो जाल्लें आसा. देवान दिलोलें आसा. सगल्यांक सगळें ना जायत, पूण ही देणी वापरून ताचें राज विस्तारूंक आमी पावतले. पवित्र आत्मो करीत भाशेन आमकां भाग्यवंत करता, पवित्र करता. सगल्यो वस्तू सांगना, पवित्र करपाच्यो थोड्योच वस्तू. आमचे 7 साक्रामेंत आसात. बावतिस्मांत आमकां देवाची भुरगीं केल्लीं आसात. वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ऑफ हेवन. क्रिस्मान थिरायेन नेटान हो आमकां आत्मो मेळ्ळलो आसा, काळजीदारपणान समाजान गोवाय दिवंक, कश्टा दुखांनी पर्यंत. आनी ही गोवाय आमी दिवंक प्रयत्न करता. कुंभसाराच्या संस्कारांतल्यान देव न्हय फकत आमची पातकां बक्षिता, पूण बाराबर आमकां कृपा दिता. देवाच्या आनी बाबा भयणाच्या संबंदान घट करता, एकठांय करता. मिसाचे बेटीन जेजू उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमच्या काळजांत येता. बॉडी, ब्लड, बॉडी, सोल, डिविनिटी, होल जिजस, आख्खो जेजू आमच्या काळजांत येता. आमकां आपले गोठायेन भरता. पिडेस्तांचे माकडे वरवीं न्हय फकत आमची पातकां बक्षतात, जायते फावटी कुडीची भलायकी आमकां परत मेळटा. आनी निमणे 2 संस्कार, पाद्रीपण आनी काजारे जिवीत आमकां एके भाशेन धाडटात समाजांत. मिशन एम्पावर्ड अस टू प्रोक्लेम द गुडनेस ऑफ जिजस टू पीपल अरावंड अस. तर ही सगळीं चिंतना मनान दवरून ही परब समारंभ आसतना आमचे खालते मागणें जावन दी. सायबा तुवें आमकां आत्मो दिलाय, तो आत्मो जिवो दवर. ह्या आत्म्याक आमी खालती रावून ताची स्फूर्ती घेवन जिवितांत तुका गोवायकी दिवंक आमकां आदार दी. हे खालती काळीर आमचे मागणी आयज देवाक जावं दी. उबी रावया. आमची मागणी ह्या वेळार बापाक, आमचो भावार्थ आमी उसारुया. सतमंता देवाक, सुरपुदवीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक तुज्या केल्याच पुताक आमच्या सोमियाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरवी सांबावलो, आंकवार मारितायेन सोलमलो, वस्त्र ताका ताणें सुसले, ताका कुस्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निधी केलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गाक सोडलो, सुरपुदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तो येता उंची आनी मेल्ल्यांची मुळसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसुनी, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी गरजो देवा फुड्यान दवरुया. आमचे पवित्र सभेचे वडिलांनी आपले आपणे मनान धरून देवाचें उतर परगटूंक, सत कोलीत करूंक आनी निती खातीर झुजूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या सरकारान सगळे नागरिकांचें बरेपण पळोवन कोणें आपल्याक मत दिलां, कोण खंयच्या धर्मांचो वो दुसरो कसलोच वेगळोचार करिनासतना आनी सगळ्या लोकांची सेवा केल्या पुरो म्हूण मागुया. आमी जण एकल्यान जेजूक परगटूंक आमच्या जबाबदारेचो उगडास करून आमचे वर्गूण आनी गूण पवित्र सभेच्या बरेपणाक वापरूंक आनी देवाची कृपा आमकां मागुया.
आनी दुसऱ्या सोबेन ते पडलेले जाल्यार आमी नसाय करचे बदलनात एकामेकाचो सहकार दिवंक शिकूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. Jesu'च्या नावान बाबा हे मागे करता तुका. जेसूच्या नावान बाबा हे मागे करता तुका. आमची खासगी मागणी देवा फुड्यान दवरुया. भोव मोगळ बापा, सगळे खालतीकायेन थोडीशी मागणी तुजे फुडें दवरल्यान ती तूं स्विकार कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बेठून एक आमी गायन गावुया सी 30 आनी 9 उंड्या आनी सोऱ्या बोरी पान 40 आनी 5 सी 39 पेज 45. Soria bori tuka bapani rondori amka vita Jesu bori amka vita Jesu bori Bapamci kirkodana Jesu cię ma srogocony, sogliadam tam burga tudzia. Jesu zoda ci kurami, papam ci kirkodana. Jesu cię ma srogocony, sogliadam tam burga tudzia. Jesu zoda ci kurami. म्हज्या भावा भयणांनो, हें आमचें बलिदान सोर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आदले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या सारखे पवित्रतेच्या दवा सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पुतान सोर मनशाच्या तारणा खातीर समर्पिल्लें बलिदान आनी पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूचे एक उदाट कुडीचे सांदे तुका एकवटीं भेटयता. संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक ह्या तारणाची बरी खबर पावोवचे खातीर पवित्र आत्म्या वरवीं आमची जीब सुटय आनी सगळें आमचें जिवीत क्रिस्ती भावार्थाची व्हडल्यान उचारलोली गोवायकी जावं दी. ह्या मी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं, आमची काळसा उबारूया. आमी सर्वेस्परांतल्यान उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटून तुजी आपणायलोली भुरगीं जावच्याक तुवें दयाळपणी आपयली, तांचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्यांक पाठयलोय आनी असो पासकांचो गोट सुपूर्णायेक पावयलोय. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या पोरसांक एक खऱ्या देवाची ओळख दिली आनी एकूच भावार्थ उचारूंक मनशाच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकूच नवो ताळो रचून हाडलोय. हे परी तुजी पवित्र सभा जल्मा आयली देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोल दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार.
Covid, 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 trovaras os sorbes por tu. S'organizzò salvolia, luce a voi roman, un sol tu caso e sol, solves moraci navi, pietata caso, un sol बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले हेच खोशेन खोशमरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही मोशी कूड तुमचे पासोत समोर पोहोची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें हें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडले. तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियात, ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्यानी सासणी कोराराचे हे रोगोत. पातकांचे ही बोगसोने मेडच्या तुमचे हे पासोत आनी सोमेस मनशा पासोत देवारो तोले. हे मोशा उगडासा कोरा. Bavartaco gut porgotuja. Gesù meno, Gesù জীবনসারা, Gesù नव्याने तोलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती पडी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतोले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी मोतोनी एकठांय जालोल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई संगाती तुज्या पोती बागीवन झुजे बागीवन दोन दुतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगाता, त्याच जेजू थाई, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सोर पदवेदार बापा सोर वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें चुकयलें प्रार्थन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समकें येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशेन उतरेकतांव. तो आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. तुज्या ब्रजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुमयेची शांती सदांकाळ तुमची सोबी आसूं. तुमचेय सव्य आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाका पयलीं आमी सगळीं सुभागी. तुमचे भितरचे म्हाका पावना तुमचे एका सत्रांत म्हाका भलायकी मेवतली. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन गावया. आमी सगळीं एक D2 पान 40 आनी 7 D2 पेज 47. Jesus
प्रार्थुया. बापा, सगल्या देण्याच्या दातारा तुजे पवित्र सुबेक सुर्गीच्या देण्यांनी तूं बोधताय, तो तुवें दिल्या ती कृपा सांबाळ आनी आमी आतांच घेतिल्ल्या आत्मीक पोसोणा वरवीं पवित्र आत्मो दिसान दीस ओदीक आमकां आपले आदीन घेवूं आनी सोडवणीचो फळ आमचे जिणेंत वाडोवं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. थोडो वेळ बसूया. आयज SSVPचे वांगडी बायल्यान दान एकठांय करूंक आसतलीं. उदार काळजान तुमी तांकां दान घालचें. हें दान आमच्या फिरकुजेंतल्या गरीब भावां भयणांक वेता. फाटल्या आयताराचें कलेक्शन जालां 80,09,570. बुधवारा दीस जालां 10,570 आनी पयल्या शुक्राराक 8,070. 70 परफेक्ट नंबर. पूण काळजांतान तुमकां देव बरें करूं. ह्या दिसांनी नमोशींत भागीवंत आतोनीच्या कपेलांत तेरेजेन चालू आसा. हें वरोस तांचे कपेलाचे उत्सवीक वरोस. रुपया उत्सव सिल्वर जुबली ती पाळटात. 3:30 वाजता. आनी उपरांत मीस. परब जुनाचे 13 आमचो आदारी बिस्प साहेब सिमाओ फेर्नांडीस हाजीर आसतले. परबेचे मीस सकाळीं 8:15 सगल्यांनी ह्या मिसांत वांटो घेवंक प्रयत्न करचो. आयज तावन दोतोन सुरू जाल्या. आतां दोतोन सोंपल्या उपरांत भुरग्यांक 9:15 मीस. आवय बापायन भुरग्यांक दोतोनीक धाडची. आयज देव संदेशकारांक जोमात 10:15 सोमारा दीस म्हणजे फाल्यां पॅरिश पास्टरल कावन्सील हाची जमात सांजे 6:30 वाजता. जुनाचे 13 थावन सांतिज्मा साक्रामेंताचें नोवेन सुरू जाता. नोवेनाचे मीस सकाळीं 7:30 वाजता. ब्रेस्तारा दीस जुनाचे 12 7:30 वाजता मीस उपरांत माडयेचेर आशिर्वाद. कॉन्फ्राद आनी सगल्या भावांनी वांटो घेवचो. जुनाची 14 म्हजो बर्थडे. म्हजे पासत मागचें. चडसो बर्थडे हांव समोरोमी ना. 50 years केलोली दोबाच्यान सारकी. नाजाल्यार मीस करता. भावा भयणाक मेळटा. कितें केक कितें वांटतलो. उपरांत चडसो हांव म्हज्या इश्टां बरोबर भायर वेता. मागीर रातचो माय बरोबर आनी फामिली बरोबर घरा आसता. पूण ह्या वर्सा सोनवार पडटा देखून मातशें आदर बुदल जातलो. पूण तुमी बर्थडेक लागून दास्ती काडपाची गरज ना. बर्थडे जातलीच आनी बर्थडे हांव सेलिब्रेट करना म्हणटच मेळुया आमी. मेळटली स्वताचे भाशेन आमी मेळटली. पूण मागचें म्हजे पासत तुमी. जुनाचे 14 सिनियर सिटीजन्सांची जमात सांजेच्या 4:30 वाजता. दर सोमारा दीस सांजे 5:15 30 उपरांत कॅरिझमॅटीक प्रेयर ग्रुपाची जमात. दर सोनवारा ऑल्टर सर्वर्सांची जमात सांजे 3:30 वाजता. दर आयतारा अल्कोहॉलिक एनॉनिमस हांची जमात सकाळीं 10:30 ते 12 पर्यंत. फुडल्या आयतारा दीस पॅरीश यूथ हांची जमात सकाळीं 9 वाजता. फुडल्या आयतारा सेकंड कलेक्शन आसतलें आमच्या हॉलाच्या वावरा खातीर. आनी जशें ह्या म्हयन्यांत करूंक मेळूंक ना. फर्स्ट संडे चुकलें. ताका लागून फुडल्या आयताराक दवरलेलें आसा. आनी दर म्हयन्या पयल्या आयताराक हें सेकंड कलेक्शन जातलें आमच्या हॉला पासत. खेरीत भाशेन जायतो वावर जाल्लो आसा. पयलो सुरू केलो फादर कोसेसांव. मागीर चालू दवरलो फादर सिप्रियान. जायतो वावर केला. तरी जायते उरलोले आसा. मोर दॅन अ क्रो म्हाका सांगला ते भाशेन. आनी दुडवांचो खरेंच गरज आसा. आमची कांय भावां भयणां हँडओवर आसलोली जेन्ना कडेन दुडवांचो तोटो आसा हें सगळीं जाणात. म्हणटच आदार दिवचो उदारपणान. म्हणटच अदीक करून सेकंड कलेक्शन जें जाता तातूंत तुमी फर्स्ट कलेक्शन पासून लेस घातले प्रॉब्लेम ना. सेकंड कलेक्शन
ते इगोजे करतले आनी वावराक वेतले म्हणटच उदारपणान हे सेकेंड कलेक्शनाक तुमी आदार दिवचो. फर्स्ट कलेक्शन घालात तांचे भाशेन बरें जायना बट let us help the church. We are in need of funds. Okay? So let's be generous. Don Bosco Konkan Development Society Orchel free computer classes नव्यान सुरू करतात. जून ते ऑक्टोबरान ऑक्टोबर 2025 हो कोर्स चलतलो 4थी ती 9वी पर्यंत शिकतल्या भुरग्यांक स्टँडर्ड 4 टू स्टँडर्ड 9. ह्या कोर्साचो तुमी लाभ घेवचो. सेंट मायकल हॉलांत हो कोर्स जातलो. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक सांजेच्या वेळार प्रेयर ग्रूप पयले मीस प्रेयर ग्रूप 6:30 AM मागीर सेकेंड 8 वरांचेर एक्स्ट्रॉर्डिनरी मिनिस्टर्स 9:15 कातिकिस्ट आनी सांजे विमन ऑफ होप. आनी हे मीस करता तेन्ना बराबर तुमी कलेक्शन मीसचें आनी बुकाचेर बरोवचें. थोडे फावटी लोकांक धांवचें वचोंक दिसता बेगीन बेगीन पूण तो वाडो वो कोणूय माग केलात तांणी बरोवन दवरचें आनी मागीर ते दुडू सांबाळचें. मरण आसा आयज सांजे सिल्विया फिलिप्स केरांत आनी फाल्यां सांजे आगोस्तिनो मास्ट्रेनियस कार्दोजो वाडो. ह्या भावा आनी भयणी पासत आमी मागुया आनी तांचे फामिली पासत आमी मागुया. मोगाळ भावा भयणांनो, म्हाका आनी फादर सुकुराक पिस्प साहेबान ही फिरगोजेंत गवळी कशें धाडल्यात आनी आमी ही जबाबदारी स्विकारल्या. आमचे पासत तुमी मागचें. मागण्याची एकदम गरज आनी आमी तुमचे पासत मागता आनी आख्खी फिरगोज आमी देवाक संस्कारता. ह्या पासत तुमी आयज पळयलां पयल्या मिसाक आनी सगळ्या मिसांनी 10 फामिली पासत आमी मागतले. फूल वीक आख्खें सुमन हे 10 फामिली पासत आमी मागतले. मागीर फुडल्या सुमानांत आनीक दुसऱ्यो 10 फामिली. हे भाशेन आख्खो गांव आमी देवाक संस्कारूंक सोदता. देवाची कृपा आशिर्वाद तुमचेर मागचो. तुमची इतेसां देवान स्विकारची हें आमचें मोन जाल्लें आसा. प्लस घडटा जाल्यार तुमी मिसाक येवचें. अदेक करून हे तुमचे पासत आमी मागता तेन्ना घडोना आमी समजता पूण घडटा जाल्यार मिसाक येवचें आनी दुसऱ्यांनी येवन ह्या भावा भयणां पासत मागचें. आनी कसली तुमकां गरज पडटा जाल्यार ऑफिसांतल्यान वा आमकां तुमी कळोवचें. आमी तुमचे सेवेक आसतले. उबी रावया. आशिर्वाद दिवचे आदी सगळ्यांक तुमकां पवित्र आत्म्याची कुशाल बरीत परब येता. विश यू अ वेरी हॅपी फिस्ट. म्हाकाय जाय पुत्तून. ओके थँक्यू. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आशिर्वादाक तुमच्यो तकल्यो बागोयात. देव बाप उजवाडाचो दातार आयच्या दिसा ताणें जेजूच्या शिसाची मोना पवित्र आत्म्यान उजवाडान भरलीं. तुमकांय तो आपलो आशिर्वाद दिवं आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरूं. आमेन. तुमच्या काळजांतलें सोर वायट बसमून उडोवं आनी ती आपल्या प्रकाशान परजोलीत करूं. आमेन. एकूच भावार्थ उचारून परगटूंक वेगवेगळ्यो मनशांच्यो भासो देवान एकठांय केल्यो. त्याच भावार्थान तो तुमकां थीर करूं आनी ज्या बापाक तुमी आतां बोरवाशान ओथरेकतात ताका रूप भोगूंक तुमी पावूं. आमेन. निसोर पुदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी सदां काल तुमचे सोबी आसूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावुया. F8 जेजू सोमी पान 209. F8 पेज 89. Apache moime borgut kora. Jesus somi. Apache moime borgut kora. Jesus somi. Devace soy gore stace. Tori
बापाचे मोहिमे परगट करा जेजू स्वामी बापाचे मोहिमे परगट करा जेजू स्वामी